नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। प्रस्तावित टायगर रिझर्वात उदरगतीच्या कामांक बंदी। टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो। सीईसी कडल्यान 2 सप्तकात मागयला अहवाल। काँग्रेस विश्वासघातकी मुखावेल्या जिल्हा पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच करचे नात युती, सांगता दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना। आपली उतरां केल्या मिसलीड, हांवें भाजपा फुडली 15 वर्सां हार नाही सकती अशें म्हणिल्लें। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचें स्पश्टीकरण। दिगंबर कामत उलयला ते एकदम सारखे। 2027 काँग्रेसीचेच सरकारांतले सत्तेत विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावतचो दावो। सभापती पदा खातीर बेगीनूच उमेदवार करतले निश्चित। येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीर जातले वेंचणूक। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची माहिती। आणि रशियाच्या फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन तयार केल्ले कॅन्सराचे वाशीन सगळ्या चाचण्यांत वाशिनाचे परिणाम समाधानकारक आयिल्ल्याचो रशियेचो दावो। आता खबरो विस्तारान। टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दिता म्हादय अभयारण्य वाठारांतली सगळी उदरगतीची कामां बंद करपाचो आदेश दिला। प्रस्तावित टायगर रिझर्व वाठारांत कसलीच कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या। या निवाड्यात सीईसी म्हळ्यार सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक टायगर रिझर्वा संदर्भात 2 सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला। तशेंच अहवाल सादर केल्या नंतर 6 सप्तकां उपरांत हाचेर फुडली सुनावणी जातली। पळयात पुराय बातमी। म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। गोवा फाउंडेशनाची याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान म्हादय अभयारण्य वाठार 90 दिसां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो। उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें। ते आव्हान याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली। ह्या प्रकरणात सगळ्या बाबींचो खोलयान अभ्यास करून 2 सप्तकां भितर अहवाल दिवचो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक अहवाल सादर करपाक सांगला। गोंयच्या लोकांक टायगर रिझर्व जाय काय नाका, जाय जाल्यार कित्याक जाय हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयाची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंया येवन लोकांची मतां विचारात घेतली। तशेंच टायगर रिझर्वा संदर्भात जाणी याचिका दाखल केल्ली त्या याचिकादाराचे तशेंच गोंय सरकाराचे मत विचारात घेवन ही समिती आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतली। ह्या अहवालाच्या आधाराचेर सर्वोच्च न्यायालय फुडल्या निर्णया कडेन वतलें। सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो म्हळ्यार रान महामंडळाक व्हडलो धपको जावन आसा। कित्याक तर रान महामंडळान सुर्ला गांवांत इको टुरिझम कॉटेजी बांदपाचें थारायल्लें। आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत हे काम करपाक मेळचें ना। हे विशीं पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते आयकात। म्हापसाच्या गोवा फाउंडेशनान जी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केल्ली त्या संदर्भातली सुनावणी जी आसा ती सुनावणी आयज जावपाची आसली आणि तो विषय जेन्ना सुनावणेक येयलो तर त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान अशा प्रकारचो आदेश दिल्लो आसा की सध्या जे इको टुरिझमाचे कामकाज प्रकल्पाचे कामकाज जे म्हादय अभयारण्या भितर चालू असलेले आणि हेर जो प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा त्या भितर जे पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प जे गोवा वन विकास महामंडळाच्या वतीन घेवपाचे थारायल्ले तर त्या प्रकल्पांचेर सध्या तरी स्थगिती येयलेली आसा। तेची कामकाज जे आसा हे सुरू करपा खातीर गोवा वन विकास महामंडळ जे आसा हेंच्यांनी निविदा काडलेली आणि कामकाज जे आसा हे पावस गेल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाचें आसलें। तर ह्या सगळ्या कामकाजाचेर अंतिम निर्णय जाय पर्यंत स्थगिती येयलेली आसा। खरो म्हळ्यार ह्या सुर्ला वाठारान अशा प्रकारचो पर्यावरणाक घातक आसपी प्रकल्प हातीन घेवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा। सुर्लाचें जे पायकाचो पठार आसा हो पठार म्हळ्यार रानटी अस्वलां जी आसा आणि हेर जी जनावर आसा त्यांचो तो नैसर्गिक अधिवास आसा। हाच्या पयलीं वन खात्याक
ह्याच वाठारान वाघाचें अस्तित्व जें आसा ती छायाचित्रां मेळ्ळीं आनी पुराय वाठारान रानफुलां त्या शिवाय आमरी आनी जायती जी वनसंपदा जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. अशा पर्यावरणीय संवेदनक्षम वाठारान जो पुराय व्याघ्र क्षेत्राचो भाग आसा तर ह्या वाठारा भितर पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प नांव घेवन जो प्रकल्प सुरू जाता तो म्हळ्यार पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा आनी त्या संदर्भातली जी आमी सगळ्यांनी गोंयचे जे पर्यावरण आनी वन्यजीवाच्या अस्तित्वा खातीर काम करता त्या सगळ्यांनी ह्या सगळ्या गजालीचो विरोध केल्लो आनी गोवा फावंडेशनान ही जी याचिका दाखल केल्ली तिची आयज सुनावणी जावन त्या संदर्भातलो आदेश जो आसा तो येयल्लो आसा. आतां ह्या संदर्भान केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयान गठीत केल्लेली आसा तर ती याचिकादार आनी बाकी जे वन खातें आसा आनी हेर जे संबंधीत यंत्रणा आसा त्या सगळ्यांची जे विचार आसा ते आयकून घेतले आनी परते 6 आठवड्या उपरांत हेचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. एकंदर आमकां आशा आसा की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते गोंयचो जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा तेचो संवर्धन आनी संरक्षण जावच्या नदरेंतल्यान पुराय तरेन यत्न जातलो आनी आमकां तेचेर पुराय विश्वास आसा, न्याय संस्थेचेर विश्वास आसा की वाघां खातीर हो जो अधिवास आसा तो शाश्वत सुरक्षीत उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टायगर रिझर्व संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दिलो. टायगर रिझर्व वाठारात कसल्याच तरेची कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या. टायगर रिझर्व हो महत्वाचो विशय जावन आसा. लोकांक तशेंच पर्यावरण तज्ञांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. सरकारान लोकांकडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय. सरकारान लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय. गोंयांत वाघ आसा तांचें संरक्षण जावपाक जाय म्हणून गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सांगतात. आयकात. टायगर रिझर्व हो एक सामको एक सिरियस इशू गोंयांत आसा. लोकांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. गोंयचे पळय तज्ञ पर्यावरण तज्ञ आनी जांकां गोंयच्या एकूण एटमॉस्फियरा संदर्भान जांकां पळय सामकी लखतुबाय आसा जांकां गरज निर्माण जाला ते म्हणटात गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय. आनी ऑलरेडी गोंयांत टायगर आसा. जवळ 7 टायगर गोंयांत आशिल्लो जो पुरावो मेळटा. तरी आसतना आमकां टायगर नाका म्हणून जेन्ना गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टान वता आनी सुप्रीम कोर्टान सामके म्हारगे आदवोगाद घालता जे अभ्यास करनासतना सुद्दां सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून आज बडी मारल्या. हे सामकें बरोबर न्ही. म्हजे कोतान अशे तरेचो निर्णय एकोडो घेवपाक सरकाराक कोणें अधिकार दिल्लो ना. सरकारान लोकां कडेन चर्चा करपाक जाय. सरकारान गोंयच्या सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. पळयात क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज म्हणजे कितें न्हंयची पातळी वाडटली, दर्याची पातळी वाडटली. पावस पळय जो पडला आनी पावसाचें पळय जें चक्र आतां सामकें उलटें पलटें जालां ताजें कारण वातावरण बदल आनी एकूण सैमाची जी पळय कितें संतुळां आशिल्ली ती हाल्ल्यात. आनी इतल्या खातीर कारण आमी रानांक काबार करतात. आमी जी पळय कितें वेवस्था तयार करपाक जाय ती वेवस्था आमी करनात. आनी आतां आमकां वागय नाका. वाघ आसप म्हळ्यार मनीस जगप हें सदां लक्षांत दर. वाघ एका सामकें तेंगशेक आसता आनी हरण आसता. ह्या सगळ्या हातूंत भितर एक मनीस येता. तातूंत सैम येता, तातूंत उदक येता, तातूंत भितर जें कितें मनशाक जगपा खातीर लागता न्ही तें सगळें येता. म्हणून आमकां वाघ जाय आनी वाघ गोंयांत आसात. तांचें संरक्षण जावपाक जाय. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान वचचे पयलीं लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा भाजपा विशीं आपणे केल्ल्या स्टेटमेंटाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ काडलो खंय. आपणे तशें म्हणूकच नाशिल्लें. आपणे म्हणिल्लें भाजपा फुडलीं 15 वर्सां हारची ना. आपल्या उतरांचो चुकीचो अर्थ काडिल्ल्याचें दिगंबर सांगता. पळयात पुरे बातमी. हालींच मंत्रीपद मेळिल्ले दिगंबर कामतान एका कार्यावळीत आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केल्ले स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत गोंयानूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्ते पासून 15 वर्सां पयस दवरचे अशें स्टेटमेंट केल्लें. आतां ह्या स्टेटमेंटाचेर दिगंबर कामतान स्पश्टीकरण दिलां. तो म्हणटा आपणे अशें म्हणूकूच ना. आपल्या उतराचो मिडियान चुकीचो अर्थ काडला खंय. आयकयात ताचें म्हणणें. म्हजो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून हांव जें खरें उलयलें हांव उलयलें कितें हार नाही सकती म्हटलं ते कोण तेजो आ नाही सकती म्हणून जालो. म्हजो वर्ड इज व्हेरी क्लियर. आय एम व्हेरी क्लियर. ओके सर. फुडलीं 15 वर्सां भाजपा सत्तेर येवचो अशें स्टेटमेंट PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्लें. दिगंबर कामत जें कितें उलयलां तें एकदम सारकें. 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावान केलो. एक तळागाळांतल्यान काम करून
निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता हे अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानता. म्हणून हांव दामबाबा कडेन मागता की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें. म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें, कोणे एकल्यान स्टेटमेंट केलो, आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगले कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, कसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है. अशे वातावरण दामोदरान करचे अशा वातावरण मागता. सारको उलयलो न्हू तो, सारकें आहा तें उलयलां, तें खबर आसा 27 दिसा आमगेले काँग्रेसाचो सरकार जातलो म्हणून. तो सारकी तो देवा गेलो मनीस, तो रियलिटी उलयता, रियलिटी तो उलयला, सारकें आहा तें उलयला. 27 दिसा आमगे काँग्रेसाचो सरकार जातलो. सभापती पदा खातीर बेगीनूच आपलो उमेदवार निश्चित करतले. सभापती पदा खातीर अजून उमेदवार थारावना. येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तुमच्यानी एक फंड रिलीज केला पळय पंजाब आणि छत्तीसगडाक 5-5 कोटी कितें हे करता. पंजाब आणि छत्तीसगड हांगासर फ्लड आयला खूब मोठ्या प्रमाणात. ताच्या खातीर तांकां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हाच्या अंतर्गत 5 crores रुपीज गोंय सरकारच्या वतीन हे दोन्ही राज्यांनी धाडलेले आसा. 25 तारखेर आमचो नंबर आमच्याकडे पूर्ण नंबर कॅन्डिडेट डिसायड जातलो. आता कॅन्सराचेरय उपचार जातले हय तुमकां आयकून अजाप दिसतले, पूण रशियेन कॅन्सरा वेलें वाशीन तयार केला. सगळ्या तरेच्या चांचणे उपरांत ह्या वाशिनाचे रिझल्ट समाधानकारक आयिल्ल्याचो दावो रशियेच्या रशियन फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन केला. हे वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत आसून ते कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतींक दिव येता अशें रशियेचें म्हणणें. कॅन्सराक लागून पुराय संवसारभरात कितल्याशाच जाणांक मरण आयला. ह्या गंभीर दुयेंसांतल्यान हाताच्या बोटार मेजपा इतलेच लोक साल्वार जाल्यात. कितलीशींच वर्सां जालीं जायते देश कॅन्सराचे वाशीन सोदपा खातीर संशोधन करीत आसात, पूण तांकां हातूंत अजुनूय यश आयिल्लें ना. पूण रशियेन कॅन्सरा वेलें वाशीन तयार केल्याचो दावो केला. रशियन फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन कॅन्सराचेर वाशीन तयार केल्ल्याचो दावो केला. रशियन एंटरोमिक्स हे कॅन्सरावेले वाशीन आतां दुयेंतींक वापरपाक मेळटले. ह्या mRNA बेस्ड वाशिनांत सगळ्यो प्री क्लिनिकल चांचण्यो यशस्वी रित्या पुराय केल्यात. हे वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत आशिल्ल्याचे FMBHO प्रमुख बेरोविका स्कॉत्सोवा हांणी सांगलें. हे वाशीन सगळ्यांत पयलीं कोलोरेक्टल कॅन्सराच्या उपचारा खातीर वापरतले खंय. तशेंच ह्या वाशिनाचो दुसरो प्रकारूय विकसीत करतले, जे मेंदवाचो कॅन्सर आनी कातीच्या कॅन्सराचेर उपयुक्त थारतले अशी म्हायती स्पुतनिक ट्विटरा वरवीं कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनान संवसारांतल्या सगळ्या देशांचेर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादपाचो निर्णय घेतला. ह्या टॅरिफ बॉम्बाचो जागतीक राजकारणाचेरूय परिणाम जाल्ल्याचें दिसून येता. ट्रम्प प्रशासनाच्या ह्या निर्णयाचेर अमेरिकेतूय खर टिका जाल्या. हे फाटभुंयेर अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार आमी आमच्या व्यापारी भागीदारांक रिबेट दितले म्हणून स्कॉट बेसेंट सांगता. गेल्या म्हयन्यांत फेडरल अपील न्यायालयान ट्रम्पान हेर देशांचेर लायिल्ले टॅरिफ हे राष्ट्रध्यक्षांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आशिल्ल्याचें म्हणिल्लें. न्यायालयाच्या निकाला उपरांत अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट हांणी टॅरिफाचेर म्हत्वाचें स्टेटमेंट दिलां. तांच्या कोतान अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयान डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द केले जाल्यार तांकां टॅरिफाची अर्दी रक्कम परती दिवची पडटली आनी अशें जालें जाल्यार अमेरिकेच्या ट्रेजरीक बरेच लुकसाण जातले अशें ताचें म्हणणें. सर्वोच्च न्यायालयान ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिलो जाल्यार टॅरिफ लागू करपाक हेर कायदेशीर वाट्यो उपलब्ध आसात. त्या प्रमाण पोलाद आनी ॲल्युमिनियमाचेर शुल्क वाडोवपाक सेक्शन 321 इन्व्हेस्टिगेशन सारखे पर्याय उपलब्ध आशिल्ल्याचे नॅशनल इकॉनॉमिक कावन्सिलाचे संचालक केविन हॅसेट सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
मोपा विमानतळ पोलिसांनी वारखंड जंक्शनाकडेन गस्त घालतना विष्णू रॉय हांणी देवळांत केल्ले चोरयेच्या आरोपाखाला अटक केली. दुबाविता कडेन दुचाकीच्यो बनावट नंबर प्लेटी, स्क्रूड्रायव्हर आनी फंडपेटयेंतल्यान चोरिल्ले 910 रुपया सापडले. वेताळ आनी गोंयांत जाल्ले हेर चोरयांची कबुली तांणी दिली. ह्या प्रकरणांचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पेडणेचे पोलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. 3 केसीस म्हणजे आमचे डिव्हिजनाचे आम्ही वर्कआउट केले केसीस आणि इथून रात्री आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिव्हिजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना. तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणून ताका थांबलो आनी मागीर चॅक केला. तितून आमकां एक बॅग मेळ्ळें. बॅगान तेजे सगळे चोरी करपाचें सामान तेजे इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळें फोडपाचें आपलें सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटीचेर आमी काडटात ते मेळ्ळे आनी तेका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा ताचो नांव ताजो बिश्नोई संतोष रॉय म्हणून आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग. थंय 20 वर्सां तो दोडामार्गान रावता रेंटेड रूमान आनी आमी तो ट्रेन चॅक केलो की हो फक्त येवपाक वचपाची वाट आसा ती आमचे महाराष्ट्रा गोवा बॉर्डरान तो सारको चोर वाटी आसा तितूनच्यान तो येवप अशें खूब वाट आसा आमकां तितून. तर तेका आमी सगळें फूल चॅक केलें CCTV चॅक केलें आनी तेजे आमकां थोडे फिंगर प्रिंट जे आमी काडलेले जे चोरी जाल्ले तितून आमी ते फिंगर प्रिंट आतां व्हेरीफाय करतले आनी हितून आतां सद्या आमचे 3 केसी एका धरतकूच आमचे 3 केसी आमी पुलीस स्टेशन डिफरंट प्लेसीचे केसी वर्कआउट जाले सॉल्व जाले. 3 केसींनी ते आसले सेम पर्सन आमी 100% आयडेंटिफाय जाले. ताजे CCTV फुटेजा वयल्यान आमकां मेळ्ळा तेजे आनी तेजे कपडे घातला बायक सगळे आमी तेजे ट्रेन करून आमकां सारको तो आनी ताणें कन्फेस केलें. ताजे शिवाय तो आनीक खूब केसींनी तो आपलो इनवॉल्वमेंट दाखयता. येरादारी सुरक्षे खातीर आनी येरादारी नेम मोडप्यांचेर आळाबंद हाडचे खातीर राज्यांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर बेगीनूच AI कॅमेरा बसयतले म्हूण येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो सांगता. ते भायर पर्यावरण पूरक प्रवासाक चालना दिवचे खातीर आनी गर्दी उणी करपा खातीर कदंबा येरादारी महामंडळा खाला आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशेंय मंत्री गुदिन्होन सांगलें. येरादारीचे नेम पाळचे म्हणून मंत्री गुदिन्होन लोकांक आवाहन केलां. वास्को जाल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री उलयताले. We are in the process and we are already acquiring even more electrical buses. All 15-year-old vehicles are being gradually replaced. Government is doing its bit, whatever is required, so that we have good, safe, environment-friendly vehicles on the road. But what about you all? You all also have to take care. See that even the private people owning old buses, I think ultimately we have to phase them out. Even in the capital city of Manjeri, I still have a problem. Immediately they come agitating, wherein we have put out smart buses because it is classified as a smart city. We have put EV buses which people are totally patronizing. Yet you find these old vehicles which are more than even 15 years still flying. I have asked my officials to immediately act, and this thing also should be something of the past. Goa is a very small place. Everybody knows everybody. Even the officers will bear with me whether in RTO or in the police. Immediately they get a phone and then they say, Uloita Master Sword Teka. Master Sword Teka is resulting in not respecting the law. In fact, such cases should not be encouraged. Nobody should take the phone. See that the person faces the punishment. Otherwise, there is going to be no end. Discipline has to come from within. Discipline has to come from each one. At least make Vasco, Dabolim, and all these areas free from accidents or less accident prone. It is up to each one of you.
काडा संबंधी अजून निर्णय जावंक ना. खंयच्याच कमांड एरियाक डिनोटिफाय करपा विशीं काडान अजून मेरेन निर्णय घेवना. जायते जाणांनी डिनोटिफाय करपाची मागणी केल्ली, मात कायदेशीर प्रक्रिया केले उपरांत हे विशीं स्पश्ट जातले म्हणून मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. काडा संबंधी आमकां कांय निर्णय जावं ना. आमकां कायदेशीर पद्दतीन कितें सोपस्कार करपाची प्रेशर करता. सो डिनोटिफाय करपाक मागला बरं. खूब जाणांनी मागला. एक आनी दोनच न्ही, खूब जाणां मागला. प्रत्येक जण आपापली एरिया डिनोटिफाय करपाक कायदेशीर आमी अजून निर्णय घेऊ ना. प्रोसिजर आहा पळय न्ही, कायदेशीर जो कितें प्रेशर करता प्रेशर केले नंतर मागीर सांगता. कितली एरिया आसा आहा अशें अंडर सगळी 15,000 हेक्टर जमीन आसा. काडाची एरिया डेव्हलप करपाक प्लॅन अजून फायनल परत शॉर्ट टर्म नोटिफाय जाली. 2024 नोटिफाय जाली. डेव्हलप करपाक तुमी हे करपाचें. हय ते नोटिफाय करपाचें, सॉरी डेव्हलपमेंट करपाचें. जे उत्तरी एरिया उरल्या म्हणजे शेती संबंधी विकसीत करपाक जाय ताजेर प्रोग्राम घेतलेलो आसा. ऑक्टोबर ते डिसेंबर मेरेन ह्या 3 म्हयन्यांत प्रायोगीक तत्वाचेर कोयर एकठांय करपा खातीर नव्या कंत्राटदाराची निवड करतले. तशेंच कोयराच्या करांत वाड करपाचो निर्णय फुडले ग्रामसभेत घेतले. असो निर्णय बांदोडा पंचायतीत कोयर वेवस्थापन समितीच्या बसकेत घेतला. हे बसकेक सरपंच रामचंद्र नायक, फोंडे मुळावे भलायकी केंद्राचे अधिकारी मनोज नायक, जैव विविधताय समितीचे वांगडी सुनील तिळवे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रॉब्लेम जो आमकां ते गार्बेजी पासून जो आमचो प्लांट आमकां पंचायत सायडीन इन्स्टॉल केला आनी ते लागून आमची नियरेस्ट आमची प्रायमरी स्कूल आसा ताका आमकां वाज येतालो, ते त्रास जाता. ते लागून आमी खंय तरी एक तोडगो घालपाक जाय. त्या कारणान आमी हे मिटिंगेचे थ्रू म्हणजे सगळे कमिटीचे थ्रू आमी अशें एक डिसायड केलें की कितें तरी हेचेर एक वाट काडची. त्या प्रमाणे आमी आमकां एक 500 स्क्वेअर मीटर जागा जाय म्हणून आमी कोमोदार एडमिनिस्ट्रेटराक एक लेटर केला. तशेंच आमचे PWDचे जे फर्मागुडी वाठारांचे 2 तेंचे गोडाऊन आसा, ते गोडाऊनूय आमी मागिल्लेले आसा. ते प्रमाणे आमकां जी आमची गार्बेज जी हांगा आमी स्टोर करतात ती स्टोर आमी थंय करची आनी ती आमकां तेका त्रास जाता. जे सरावंडींग जे एरिया आसा रावणान ते एरिया सायडीचे लोक आसा तांकांय खूब त्रास जाता. त्या लोकांक त्रास जावचो न्हू आनी हे खूब गार्बेजी बाबा आसा पळय ते सगळेच लोक जावचे न्हू. खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां गार्बेजीचो. इनफॅक्ट हांवेनूच कंप्लेन केल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, हेल्थान, व्हिडिओन की आमचो गार्बेजीचो हांगा बांदोड्या पंचायतीन मेस जाला म्हणून. म्हणजे सगळे MRF इतले भायर येवन पडलेले, थंय गोरवां वताली, वेट वेस्टाचे जे सगळे लिचन आसा ते व्हांवून सकयल येताले पावसान. आनी हो रस्तो आमचो वयर मसणीन वता. आमकां त्या घाणींतल्यान प्रेत वयर मसणीन वचचें पडटालें. सायडीन बालवाडी आसा, शाळा आसा, तांकांय खूब त्रास जातालो. वयल्या सायडीच्यान आमचो क्लब आसा, त्या क्लबान भुरगे खेळटा त्यांचो बॉल थंय त्या कचऱ्यान पडटालो आनी थंय परत ते येवन कंप्लेन करताले. आनी फाटल्यान लागून आतां गार्बेज कमिटीच्यो रेग्युलर मिटिंग्स जावपाक लागल्या. गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीच्यो ही आमची दुसरी मिटींग आशिल्ली आनी आमी स्पेसिफिकली हेल्थ ऑफिसराक आज मिटिंगेक आपयल्लो. तसोच प्लॅन फावंडेशन म्हणून आसा, तांच्यांनी आमची बांदोड्या पंचायतीचो एक वार्ड घेतला. आमी तांकांय मुद्दम आपयल्ले आनी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराकूय बी मुद्दम आपयल्ले की आमी कशें हें सगळें टॅकल करपाक शकता ते. खूब विचार जाले, बरी लेंथी मिटींग जाली आनी थोडे पॉयंट्स काडले आमी. एक स्टेप वायज काम करचें पडटलें. अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट, लोकांनी हितून सहभाग दिवपा जाय. आनी दुसरे मेन प्रॉब्लेम येता तो गार्बेज मॅनेज करता आसतना जो फंड्साचो पयशे. पंचायती कडेन स्वताचे पयशे प्रिंट करपाचें मशीन कांय ना. टॅक्स जो येता त्या टॅक्सांतल्यान पंचायत चलप आसता. लोकांनी समजून घेवपा जाय तांचेर जर टॅक्स लायता जाल्यार तांचे बदला पंचायत कितें तांकां सर्विसीस दितले. आनी त्या खातीर एक डिसिजन अशेंय घेतलां की गार्बेज टॅक्स आतां लावचो म्हणून. काँग्रेस हो विश्वासघातकी पक्ष. ताका लागून येता त्या जिल्लो पंचायत आनी गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे ना म्हणून दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आनी आपाच्यो ज्येश्ठ फुडारी आतिशी मार्लेना हांणी सांगलें. सोमारा आतिशी हांणी गोमंतक कार्यालयाक भेट दिल्ली, ते वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो. येता त्या जिल्लो पंचायत आनी गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे ना. काँग्रेस पक्ष विश्वासघातकी आसा, ताका लागून येता ती वेंचणूक स्वबळार लढटले म्हूण दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आनी आपाच्यो ज्येश्ठ फुडारी आतिशी मार्लेना सांगता. वेंचणुके उपरांत निवडून आयिल्ल्या आमदारांनी भाजपात प्रवेश करचो न्हय हाचे खातीर आपाचो DNA आशिल्ल्या नव्या उमेदवारांक संद दितले अशें आतिशीचें म्हणणें. सोमारा आतिशी हांणी गोमंतक कार्यालयाक भेट दिली, त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
राज्यात अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां. पेडण्या कासारवण्या वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां बसतात. हाका लागून अपघात वाडल्यात. हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंच वांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या. आतां आमी जेन्ना कासारवण्याच्यान हे सायडीन येवपाक गेली, पेडण्या वचपाक गेली, तेन्ना आमच्या फुड्याकूच एक्सिडंट जाला. गायीचेर एका भुरग्यान कुटुंबाच्या भुरग्याची गाडी लागली आनी फाटल्यान बसलेले चेडूं ते पडले आनी ते मातशे इंज्युअर जाले आनी तेका कोणीच थंयच्यान उखलूंक ना. जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें अशें जालें म्हणून. तेन्ना आमी आमचे प्रायवेट गाडयेन तेका पुर्वा हॉस्पिटलान व्हरोन शिफ्ट केल्या. आनी आतां ही अशी गोरवां अशी जर रस्त्यार बसले आनी जर गाडी येवन जर गाडये मारले, कितें जालें, खंयचे भुरग्याक कितें इन्सिडंट जालो तर तेका जबाबदार कोण? आमी पंचायतीन हे करीत आसता की अशी पनिशमेंट मेळोंक जाय, खंयचे तांकां फायन पडोंक जाय, पूण तेचेर पळोवंक गेल्यार अशी एक्शन अशी जावंकूच ना अजून. आमचे कासारवण्या पंचायतीन जावंक ना आनी खंयच्या आमच्या हेच्यान जावंकूच ना. तेका म्हाका अशी पर्सनली दिसता की हेचेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, जेणे करून आमकां आतां वाटेक येताना अशें कोणी इंज्युअर जाल्ले पळयले भुरगे चेडवां मनशां, कोण तिथे हातपांय लागले मोडले कितें जालें जाल्यार खूब वायट दिसता न्हू. फाल्यां सकाळीं तेंचें लग्न जावंक जाय, रातची कोणाची नायटीसून येता ती जमेद आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली ते कितें जालें जाल्यार तेका कोण जबाबदार? आतां ही अशी गोरवां आतां ही आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा थंयच आहा हे. आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें. आनी तशेंच आमच्या कासारवण्ण्याक थंय आमकां तशेंच ते गायीन मेळ्ळें. आतां एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता? अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच जाय. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशी वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक.
टायगर रिझर्व्ह संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा निवाडो देतना मादे अभयारण्य वाठारातली सगळी उदरगतीची कामां बंद करपाचो आदेश दिला. प्रस्तावित टायगर रिझर्व्ह वाठारात कसलीच कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या. या निवाड्यात सीईसी म्हळ्यार सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक टायगर रिझर्व्हा संदर्भात 2 सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला. तशेंच अहवाल सादर केल्या नंतर 6 सप्तकां उपरांत हाचेर फुडली सुनावणी जातली. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा भाजपा विशीं आपणे केल्ल्या स्टेटमेंटाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ काढला. आपणे तशें म्हणूकच नाशिल्ले. आपणे म्हणिल्ले 2027 फुडल्या 15 वर्सांत भाजप हार नाही सकती. आपल्या उतरांचो चुकीचो अर्थ काडिल्ल्याचें दिगंबर सांगता. फुडली 15 वर्सां भाजपा सत्तेर येवचो ना अशें स्टेटमेंट पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्लें. दिगंबर कामत जे कितें उलयलां तें एकदम सारकें. 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावन केलो. सभापती पदा खातीर सरकार पक्ष बेगीनूच आपलो उमेदवार निश्चित करतले. सभापती पदा खातीर अजून उमेदवार थारोवंक ना. येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजी बस स्टँडा कडेन स्मार्ट सिटी ईव्ही बशी वयल्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस पार्क केल्ल्या गाडयांचेर व्हरून मोकल्यो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो दावो बस ड्रायव्हरान केलो. बशींत 2 जाण भुरगीं आशिल्लीं तीं जखमी जालीं. तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्या. तशेंच गाडयांचेंय मोठें लुकसाण जालें. पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केला.
आता कॅन्सराचेरूय उपचार जातले तुमकां आयकून अजाप दिसतले पूण रशियेन कॅन्सरावेले वाशीन तयार केला सगळ्या तरेच्या चाचण्या उपरांत ह्या वाशिनाचे रिझल्ट समाधानकारक आयिल्ल्याचो दावो रशियन फेडरल मेडिकल अँड बायोलॉजिकल एजन्सीन केला हे वाशीन पुरायपणान सुरक्षीत असून ते कॅन्सर जाल्ल्या दुयेंतीक दिवेता अशें रशियेचें म्हणणें मोपा विमानतळ पोलिसांनी वारखंड जंक्शना कडेन गस्त घालतना विष्णू रॉय हांणी देवळात केल्ले चोरयेच्या आरोपाला अटक केली दुबाविता कडेन दुचाकीच्यो बनावट नंबर प्लेटी स्क्रूड्रायव्हर आनी फंडपेटयेंतल्यान 910 रुपया चोरयेक गेल्ल्याचो दुबाव आसा वेताळ आनी गोंयांत जाल्ले हेर चोरयांची कबुली तांणी दिली ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची माहिती पेडणेचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली येरादारी सुरक्षे खातीर आनी येरादारी नेम मोडप्यांचेर आळाबंद हाडच्या खातीर राज्यांतल्या मुखेल जंक्शनाचेर बेगीनूच AI कॅमेरे बसयतले म्हणून येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो सांगता ते भायर पर्यावरण पुरत प्रवासाक चालना दिवच्या खातीर आनी गर्दी उणी करपा खातीर संबंद कदंब येरादारी महामंडळा खाला आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशें मंत्री गुदिनोन सांगले येरादारीचे नेम पाळचे म्हणून मंत्री गुदिनोन